रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या भितर परत एक फावट अंतर्गत विसंगती उक्ती जाल्या। पक्षाचे पदाधिकारी आमदार विरेश बोरकाराचेर गंभीर आरोप करून पक्षाच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्याचेर आणि हेर डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर नियंत्रण दवरपाचो आरोप केला। आरजीपीच्या पदाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात सायबर सेलात कागाळ केल्या। पक्षाचेर ताबो घेवपाचो यत्न आमदार विरेश बोरकाराचो सुरू आसा असो दावो तांणी केला। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमदार विरेश बोरकार हाच्या आड सायबर सेलात कागाळ केल्या। विरेश बोरकारान पक्षाच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्याचेर तशेंच कांय डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर नियंत्रण दवरला असो आरोप पक्षाचे पदाधिकारी करतात। ही घडणूक पक्षाचेर नियंत्रण मेळोवपाच्या यत्नांतलो एक भाग असो दावो आरजीपीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला। या प्रकरणाक लागून परतून एक फावट पक्षा भितरले फूट मुखार आयल्यात आणि राजकीय मळार व्हड प्रमाणात खवदळ पातळ्ळ्या। मजगती पुराय प्रकरणाची चौकशी करून जापसालदार आशिल्ल्या आड योग्य कारवाय करपाची मागणी सायबर सेलाक केल्या। फॉर एग्जांपल आमची जी ईमेल आयडी आसा revolutionary@gmail.com जी ऑफिशियल बँकेन आमची लिंक आसा, कॉरेस्पॉन्डन्स पयलींच्यान आमी करता आनी बाकीचे दुसरे ऑर्गनायजेशन्स आहा आनी बाकी सगळे जे इलेक्शन कमिशन सुद्दां आसा तेंचे कडेन मातशी सगळी पयलींची लिंक आसा आनी पार्टी जावच्या पयलींसून पार्टी आमची यूज करताली। हेजो लास्ट विकान एक्सेस आमचे कडसून काडून घेतलो आनी तेजो एक्सेस विश्वेशा कडेन आसलो, मागीर मनुजा कडेन आसलो पयलीं आनी मागीर म्हाजे कडेन आसलो आनी विरेशा कडेन आसलो। सो आमकां तिगांकूय एक्सेस तो काडलेलो आसा आनी सद्या तो विरेशा कडेन आसा। सो आमी हेजेर आमी जे आमची रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक यूट्यूब पेज आहा तेजे एक्सेस विश्वेशा कडेन आसलो आनी बाकीचे ऑफिस बरें तेंचे कडेन आसले, तेजे एक्सेस विरेशान काडून घेतलेलो असो म्हणून आमी जी आमची एक कंप्लेन केल्ली आसा की एक जे आमी सांगताले की पार्टी टेक ओवर करपाचे षडयंत्र कॉन्स्पिरन्सी चल्लेली आनी तेजोच भाग म्हणून हो आमी पळयता की सगळे आमचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म आनी ऑफिस आमची जी ईमेल आयडी आसा, वन ऑफ द ऑफिशियल ईमेल आयडी आसा ते टेक ओवर करपाचे हे एक कारस्थान आमदारान केल्लें आसा। आमी कंप्लेन आमदाराच्या अगेन्स्ट केल्ले आसा। गोंयचो पात्रांव न्यूज म्हणून एक ऑफिशियल आमी हे केल्ले फेसबूक पेज केल्ली, थंयसर आमी इश्यूज घेताले, तोवूय तेणी आमच्या सगळ्यांक ऑफिस बेरारांक काडून उडयला आनी आपूण आतां यूज करता आनी जे कोण एंटी पार्टी एक्टिविटीज करताले ताचे एक्सेस आहा सगळे आनी आमच्या पार्टीच्या अगेन्स्ट ते आतां यूज करता। gmail.com आसा ती व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा की सगळो डेटा जो आहा पार्टीचो सगळो तेजेर आसा, जो आमचे ते क्लाउड स्टोरेज जावं नाजाल्यार ते ईमेल कॉरेस्पॉन्डन्स जावं तितून आसा। म्हयन्याक जे आमी ECS धाडटा ते डोनेशन मेळटा आमकां 27,100 रुपया सगळ्यांचे मेळून 117 लोकांचे मेळून ते ऑलमोस्ट 27,000 जाता। ते आमकां एवरी मंथली धाडचे पडटा। ते आतां आमकां धाडूंक मेळचे ना कित्याक एक्सेस आनी कंट्रोल आमचे कडसून काडून घेतलेलो आसा आनी फूल प्रायवसी आनी फूल सेक्युरिटी सेट ऑथेंटिकेशन जे टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन ते चेंज करून दुसऱ्यांक कोणाक दिला आसतले हे आमी इन्वेस्टिगेट करून सांगला साहेबान सांगला आमकां की हे जे लिंक सगळे मेळटले ते कोणी कोणा कडेन एक्सेस आहा सद्यान कोण एक्सेस फुडें करता आनी कितें तेजेर एक्शन जाता। जर फाल्यां ती ईमेल आयडी कितें तर सायबर क्रायम नाजाल्यार कितें क्रिमिनल एक्टिविटी त्यात यूज जाता जाल्यार आमी ती चेक करूंक शकता, तेजेर स्टॉप करूंक शकता अशें साहेबान सांगलेलें आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।